सोदता तुका दिसा फांतोडू देताना काळजांतले उद्गार सोडटा आयच्या दिसाक जेजू पुजोत तुका दोन्याते भेटोयता संकोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या गोदीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे घडीन सोदता तुका सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देव आनी माई मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट सांत आंतोनीक दिनवासून भेटयता मानुएल द सिल्वा आनी ताचो घोराबो बरे भलायके पासत तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात आना मारिया फेर्नांडीस फ्रेझर तशेंच स्टेफी डिकॉस्टा देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया जासिंता मार्टिन्स किरीत भाशेन आपली बरे भलायके पासत मागूंक लायता आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमच्या मनांत आमी दवरुया मागण्यांत दवरुया अफगानिस्तानाच्या लोकांक जंय तालिबान हांणी ह्या देशाचेर गुरी घाल्ली आसा ह्या लोकांक सगळ्याक राख आनी सांबाळ वेगवेगळ्या देशाचे लोक जे थंयसर आसात तांकांय सगळ्यांक राख आनी सांबाळ आनी शांती सगळ्याक पसरून दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रिच्या भाव भयणीनो स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक जेजू आमकां शिकयत आसा आनी ताच्यो वाटो जो कोण भावार्थान चलता ताच्यान स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरूं येता तेच बरोबर फुडारी जावंक आनी दुसऱ्यांकूय शिकोवंक आमकां देव वेळा वेळार काळा काळार नेमता पूण जायते पावटी आमी ह्यो सर्गीच्यो वाटो धरूंक घडये चुकल्या आनी संवसारी वाटांनी गुल जाल्या असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपतवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तणाव सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध ह्या पासत भागेन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसोन आसतलीं वर्ती देणी तुवें तयार केलें सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस ओदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोलीं देणी आमकां फावो जावं ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना आमेन फुडारांच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्पराचो दूत ओफ्रा गांवांत एका सिंदूर रुखा पोंदा बसलो. हो रूख अबिजारांतल्या जोसुआचो. गिडियोन ताचो पूत
आपलो घोव मिडिया नाकारांक दाखयना जावंक तो बाटयेंत मोडटालो तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा, बलिश्ट झुजार्या. गिडियोनान जबाब दिलो, म्हजे दुनिया म्हाका बोगोस, पूण सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा जाल्यार आतां हांव सोगल्या आमकां कित्याक घडटा? सर्वेस्पोरान इजिप्तांतली आमकां भायर काडूंक नात? अशें म्हणून आमचे पुर्वज व्हड व्हड अजापांची खबर आमकां सांगताले. ती सगलीं अजापां आतां खंय आसात? सर्वेस्परान आमकां आतां सोडल्यांत आनी मिडियानाच्या ताब्यांत केल्यात. हें आयकून सर्वेस्परान ताचेर नदर मारून म्हणलें, आतां तुका मेळ्ळल्या बळान वच आनी मिडियानाच्या हातांतलो तूं इस्रायलाक निवारतलोय. तुका धाडटा तो हांवूच न्हय? गिडियोनान जबाब दिलो, म्हज्या दुनिया म्हाका बोगोस, पूण म्हज्यान कशी इस्रायलाची सोडवण करूंक जायत? मानासाच्या सगळ्या कुळां मदें म्हजें कूळ बोव ओस्कोत आनी म्हज्या कुटुंबांत हांव निमाणो म्हूण तूं बरें जाणय. सर्वेस्परान ताका असो जबाब दिलो, हांव तुज्या बरोबर आसतलों आनी मिडिया एकूच मनीस जाल्ल्या बरी तूं ताचो भस्म करतलोय. आनी गिडियोनान ताका सांगलें, हांव तुका मानलोलो जाल्यार तूं म्हजे कडेन उलयताय म्हूण म्हाका एक खुणा दी. हांव तुजेशी परतून येवसर तूं पयस वचो नाका म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. म्हजें दान हाडून तुजे मुखार दवरतलों. आनी ताणें जबाब दिलो, तूं परतून येवं पर्यान हांव रावतां. गिडियोनान वचोन एक बोकुडलो तयार केलो आनीक एक माप भर पीठ घेवन कोमीर नासलेले उंडे केले. ताणें एका पांटुल्यांत मांस घालें आनीक एका आयदनांत सोप घालो आनीक सगळे सिंदूर रुखा पोंदाक हाडून दवरलें. तो लागीं पावता सर्वेस्पराच्या दुतान ताका म्हणलें, हें मांस आनी कोमीर नासलेले उंडे घे आनी खोडपाचेर दवर आनी ताचेर सोप ओत. गिडियोनान तशें केलें. सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातांत बडी आसली ती घेवन त्या मांसाक आनी कोमीर नासलेल्या उंड्याक लायली. त्या खोडपांतलो उजो भायर सरलो आनीक तें मांस आनी कोमीर नासलेले उंडे उज्यान लासून उडयले. आनीक सर्वेस्पराचो दूत ताच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तो सर्वेस्पराचो दूत म्हूण गिडियोनाक गमलें आनीक ताणें म्हणलें, आय सर्वेस्परा म्हज्या दुनिया, हांवें सर्वेस्पराच्या दुताक रूप पळयलो. सर्वेस्परान ताका जबाब दिलो, शांती तुका, भिवूं नाका, तूं मरचो नाय. गिडियोनान ते सुवातेर सर्वेस्पराक एक वेडी बांदली आनीक शांती दातार सर्वेस्पोर अशें तिका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. परतून म्हणया, सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले परजेक, आपल्या भक्तांक, सगळ्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती. जबाब, सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता.
मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक विंगीत घेतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब: सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार, तांच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब: सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक कठीण जातलें. पळय, आनीक एक सांगता, गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शीस थटाकले. तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या शिवासणार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवासणांचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाची 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडल्यान तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें जायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं आनी निमाणी ती पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भावा भयणीनो, जेजूची शिकवण स्वर्गीच्या राज्या विशीं, देवाच्या राज्या विशीं थोडे फावटी ती वेगळेच तरेचीशी दिसता, समजूंक इल्लेशें अवघड जाता. थोडे फावटी जेजू बेस्तोच फकाणां करता काय अशें दिसता. आयचें शुभ वर्तमान सोंपता आसतना 100 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं आनी निमाणी ती पयलीं जातलीं. हें आनी जावपाक शकता? हें आनी कशें जावपाक शकता? घडये आमच्या मनान प्रश्न आसतले. तेच बरोबर जे प्रश्न शिसांनी विचारले ते जायते फावटी आमच्या मनान येतातूच. असलें जाल्यार कोणाक तारण मेळटलें?
कित्याक जेजून सांगलां गिरेस्तकाय जो घेवन मुखार वेता तो सर्गीच्या राज्यान पावचो ना. गिरेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यान वचूंक भोव कठीण जातलें, पूण एका उंटाक पासून सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान भितर वचपाक सोंपें जायत जाल्यार हें चिंतून शीस थोटाकलोले आनी थोटाकलोले शिसां लागीं प्रश्न असले जायते आसात. तातूंतलो एक प्रश्न लागशिल्ल्या शिसांचो, आपोस्लांचो. आमी सगळें सांडलां. पेद्रून ह्या आपोस्लांच्या नांवान म्हणलें, जाणें आपलें नुस्त्याचो धंदो आख्खो सोडलेलो, आपलें तारूं सोडलेलें, आपलें नुस्तें मारपाचें नेट सोडलेलें आनी तो मुखार चल्लोलो जेजूचो पाटलाव करूंक. आमकां कितें मेळटलें? आयज हो प्रश्न सगळे विचारतात. कोणूय कितें करूंक वेता जाल्यार पयलीं आमी पळयता आमकां कितें मेळटलें हातून, वॉट वील बी द आउटकम, आनी त्या आउटकम आसा ताचो म्हाका फायदो कितें जातलो. दुबाविरेत हें आमी सगळ्यांनी पळोवंकूच जाय. भोव थोडे आसतले जे घडये म्हणटात नाका म्हाका कांयच नाका, आनी खरेंच घडये काळजांतल्यान म्हणटा. पूण जे बेस्ते पासून म्हणटात ते म्हाका कांयच नाका, तांकांय भितरल्यान कितें तरी जाय. आपणाक न्हू जाल्यार ह्या समाजाक वा आपल्या घोराब्याक वा आपल्या लोकांक. म्हणटच कितेंय जें आमी करता तें आमकां हेतू आसा जाल्यार आयज सगळे वस्तूंचो एक व्हड हेतू. आमी हें सगळें कित्याक करपाक गरज, आमी उलोवपाक कित्याक गरज, आमी झुजां कित्याक करपाक गरज जाल्यार आयचो जबाब आमकां सांगता. सर्वेस्पूर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. आनी आयज शांतीची खबर आमकां सगळ्यांक जाय. सद्याक अफगानिस्तान हांगासर तालिबान आसात तांची भिरांत लागलेली आसा. आख्खो देश आतां तांच्या हातान अफगानिस्तानाचो, जाल्यार शेजारचे देश आसात तांकांय घडये इल्लीशी भिरांत पडलेली आसा. हे कितें करतले? कित्याक तेंची तकली चलना, ते आपणाक जाय तें करतात. आनी जायत्यो वस्तू जे खरेपणी इस्लाम शिकयना ते हे तालिबान ती शिकोवण म्हणून दाखयतात. आनी झुजां मुखार व्हरून फकत आपुणूच आसपाक जाय, दुसऱ्यांक काबार करपाचें असलें धोरण तांचें. जाल्यार भोंवतणचे आसात तांकांय इल्लीशी भिरांत आसा. असल्या वेळार सगळ्यांक शांती जाय. आनी आयचो जबाब काय बरें सांगता. सर्वेस्पूर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. आमकांय सगळ्यांक शांती जाय. आमची शांती जायते जाणांची पिड्ड्यार जाल्ली आसा. भोव करून जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा ताका लागून, जें राजकारणी, जें पॉलिटिकल सिट्युएशन आमचे भोंवतणी आसा तें पळोवन आयज जायते जाण डिस्टर्ब जाल्ले आसात, भितरल्यान सावन उचांबळ जाल्ले आसात. शांती जाय. आमच्या आख्ख्या देशान ज्यो वस्तू घडटात वेगवेगळे तरेच्यो, शांती जाय. आनी जरी तर हो जबाब म्हणटा सर्वेस्पूर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता जाल्यार प्रश्न हो, ही शांतीची खबर आमी आयकूंक तयार आसा काय? ही शांतीची खबर आयकूंक तूं तयार आसा? ही शांतीची खबर घेवन देव दिता ती शांती तुज्या जिवितान तूं अणभवूंक तयार आसा? भाव भयणीनो, जरी आमकां सगळ्यांक शांती जाय जाल्यार खरेपणी आमी आमच्या जिविताचेर पळयत जाल्यार, आमकांच आमी पळयत जाल्यार जायत्या जाणांक आमकां कळून येतलें की आमी देव सांगता तें करूंक तयार ना. आमी शांती सोदता ती संवसारी वाटेंतल्यान सोदता आनी देखूनच आमकां शांती मेळच ना. पूण ज्या वेळार आमी देवाच्या वाटांनी शांती सोदूंक पावतले तेन्ना ती आमकां मेळटली. आयच्या पयल्या वाचपान फुडाऱ्याच्या पुस्तकांतलो गिडियोन हाची खबर आमी आयकल्या. फुडारी कसो देवान ताका विचून काडलो. आनी फुडारी कसो कित्याक? एक फुडारी कसो झूज मांडूंक. आनी हें झूज मिद्यानीत जे आसात लोक तांचेर झूज मांडून आमी शांती कशी घेवं येता हो प्रश्न जायते पावटी. आमकां शांती जाय जाल्यार शांतीच दी. झूज करून कसली शांती? कित्याक झुजान जायते जाण मरतात, झुजान जायते जाणांचें रगत वेता. कालच्या दिसाक अफगानिस्तानाचो प्रेजिडेंट जो आसा आनी ताचे जे लागशिल्ले मिनिस्टर्स आसात तांणी म्हणलें वी डोंट वॉन्ट टू हॅव अ ब्लड शेड. पळोवन गेले थंयसरले, झूज मांडूंक ना तालिबाना लागीं. आनी एके भाशेन अफगानिस्तान सरेंडर केलें तालिबानाक.
भाव भयणीनो, झूज जाय, कित्याक जे वायट आसा तें आमी सोंपयल्या बगर खरी शांती आमकां मेळची ना. तर आयच्या दिसाक हें झूज आमच्या जण एकल्याच्या भितर जावन दी. तुज्या जिवितांत जें कितें चुकीचें आसा, जें वायट आसा, जें तुजी शांती पिड्ड्यार करता, तें कुशीन काडपाक हें झूज जावन दी. देवाच्यो वाटो ज्यो आसात, देव आमकां शिकयता तें मानून घेवपाक जायते फावटी अवघड. जेजून जें कितें सांगलां, गिरेस्तकाय आमी कुशीन दवरपाक, तें कुशीन दवरपाक अवघड. जाल्यार हे अवघडायेन हें झूज देव सांगता तें मानून घेवन आमी शांती जोडूं. तर ही कृपा आयज आमकां मागुया. आमची मनां शांत कर म्हूण मागुया. आमकां खरी जाणवाय दी म्हूण मागुया. आमकां आनी आमच्या फुडाऱ्यांक ही जाणवाय दी आनी जैत आमकां दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमची जण एकल्याची चिंतना आनी आवंडे ह्या आल्ताराचेर उबारुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक निर्मीत. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळी, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी शेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. Jesu melo, Jesu żywot zara, Jesu nowianie toho. Jesu melo, Jesu żywot zara, Jesu nowianie toho. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. शांती आमकां सगल्यांक जाय. देवाची शांती घेयत जाल्यार ती सदांच उरता. संवसाराची शांती जी आसा ती घोडी आमकां सदांच उरना. तर हीच देवाची शांती आमकां दी म्हूण सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित तू संस्कारान भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तू म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. सर्वेस्पराच्या काळजान मेळटा काकलूत आनी तारण दिवपी भरपूर मोग. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावं पावूं. हे आमी खालतेपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शांतीन भायर सरून घरा वेता. हालेलुया, हालेलुया. एकटायचे नामी
सिरील म्हायगे कापडां पायग्या कित तें सांग. फादर हे आम्ही गेल्या वर्सा सांगले मरे आन्सर. ह्या वर्साक न्यू कितें करुया मरे. गेल्ल्या वर्साक 50 पारपणी शिकलोले, ह्या वर्साक आनीक 50 तुमचे मुखार. शिकाली बाय क्रुसेडर्स दवरता तुमचे मुखार पारकोणी कितें तें सांग. CJ वार्के रोलिंग ट्रॉफी तुमचे मुखार हाडटा. गेल्ल्या वर्साक काय बरे प्राइज आसलेले, हे फावटीचे बीन बरेशे प्राइज आहा. सिल्वर ट्रॉफी बरोबर 5,000चो विनराक प्राइज आहा. त्याच बरोबर रनर्स अप 5 आमी विचून काडटले, तांकांय बी आमी हेरिटेज ट्रॉफीज दितले. म्हणटच शिकया, आमचे दायज सांबाळया आनी पारकोणी आमी जाणा जावन दुसऱ्यांकूय शिकोवया. पारकोणी कितें तें सांग. सांग. प्रेझेंटेशन बाय शिकाली बायो क्रुसेडर्स.